ही दिवचलची सरकारी प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळा भायल्यान चकचकीत दिसपी हे शाळेची ही भितरली परिस्थिती पळयल्यार आंगार काटो येवपाचो। हे शाळेत शिकपी भुरग्यांच्या पालकांक हुस्को ती बिल्डिंग कोसळपाची। सरकार शिक्षण खातें थळावो आमदार पडला कोणाक, सगळे जाण आपलेच प्रायोरिटीनी बिजी। तेन्ना सरकारान हेचेर कितें तो पूर्ण विचार करचो। अजुनूय शाळा हांगासर पळय 8वीच्या वर्गांत वयले कपडे पडले, भुरगीं भायर आसली म्हणून बरें जालें। बिल्डिंगेचें काम आपूण डिसेंबरान हातांत घेता अशें आमकां आश्वासन दिलें। त्या बरोबर तात्पुरतें आंदोलन आमी स्थगीत दवरलें, ताचेर विश्वास दवरलो। म्युझिक टिचर ना, पीटी टीचर फूल टायम हांगा ना, सर्वशिक्षा अभियानचो एक पार्ट टायम टीचर आहा पीटी टीचर, लॅबोरेटरी जाय, म्युझिक सर जाय, पीटी टीचर जाय, हे सगळेच म्हणजे गैरव्यवहार जाले। कांयच आमकां जाय तें कांयच मेळना। सरकारी शाळेक कांयच ना, बालरत्न ना, अनुदान ना, कांय ना। गॅदरींग करतले जाल्यार पालक त्याच्या दारार वचून पयशे हाडून गॅदरींग करता। ते गेटीचेर सगळो भार रावला। तुमी पळयात की फुडलो खांबो कसो उबो फुटला आनी तो कल्ला सारको, आनी त्या खांब्याचेर भार घेवन तो जर खांबो पडलो आसत जाल्यार केन्ना ही बिल्डींग कॉलेज जाय म्हणून सांगून जाय। अशे परिस्थितीन ही बिल्डींग आसा। जवळ जवळ 12 तास हे शाळेन भुरगीं आसतात, 12 तास दिसाची। आनी दिसाची जर कितें अशी अघटीत अशें कितें घडलें जाल्यार मोठ्या प्रमाणात हेवप जातलें सर। थळावो आमदार तर हे बाबतीत सामकोच हलगर्जी। शिक्षण संचालक गजानन भटूय शापोदा सांगता म्हूण पालकांचो आरोप। पालक आतां निमणे हत्यार म्हळ्यार आंदोलनाचे तयारेत। आमदार निष्क्रिय आसा, सामको कांयच करिना अशें म्हाजें स्पश्ट मत आसा। अशें शाळे कडेन दुर्लक्ष सरकारचें जाता हें खरोखरच वायट स्थिती आसा, अशोभनीय गजाल आसा। तेन्ना त्या पालक शिक्षकांची विनंती सरकारान मान्य करची आनी तांकां बेगोबेग ही शाळा जी आहा ती सारकी वेवस्थीत करून दिवची। ह्या शाळे खातीर आमी न भुतो न भविष्यती अशें आंदोलन करतले। आमचें कितेंय जावं, जिवाची पर्वा न करता आंदोलन करतले। सरकारान कितें आडकाठी हाडपाचे प्रयत्न करचे। बऱ्या कामाक जर सरकार प्रोत्साहन दिना जाल्यार मागीर आडमार्गान आमकां कितें तरी करचें पडटलें। ताका जबाबदार सरकारूच आसता। डायरेक्टरान आमकां गजानन भटान फाटीं सांगलेलें बी, बंद पडल्यार पडू शाळा, कितें करता तें करूं न्ही अशे भाशेन तो उर्मट उलयलो। आनी तसल्या संचालकांक एक्सटेन्शन मेळटा कित्या खातीर हांव नको। सरकार सांगता तशें मांड ढोलयता तांकां एक्सटेन्शनां मेळटा। ज्याच्या कारकिर्दीन चडांत चड मराठी शाळा बंद पडल्यात आनी चालू करपाक कांयच प्रयत्न केले ना, अशें एक्सटेन्शनां कित्याक मेळटा तो एक मोठो प्रश्न आहा। प्रुडंटा खातीर उदय परब।